गोंयच्यो 186 पंचायती 11 जूनाक वेंचणुकेक वतात। 5288 उमेदवार रेसींत आसात। 1467 वार्डांनी दर एकलो आपुणूच येतलो म्हूण उमेदवार नेटान कामाक लागल्यात। 13 तारखेर निकाल येतलो। मेघश्याम राऊत साळ पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 6 रावला। ताच्या वॉर्डान 40 लोक महाराष्ट्र आणि गोय सरकाराच्यो सवलतीचो फायदो घेतात। दोनूय राज्यांनी वोटिंग करतात, ते खंय तो बंद करतलो। वॉर्ड नंबर 6 असे कितें 40 लोक जे आमच्या हितून माहिती प्रमाणे जे आमकां मेळ्ळ्या ते 40 लोक आहा ते महाराष्ट्रानूय वोटिंग करता आणि गोंयानूय वोटिंग करता आणि ते दोन्ही कडले रायट आता सध्या जे कितें रायट गव्हर्मेंटे कडल्यान फॅसिलिटी जावं कितें ते रायट आहा ते दोन्ही कडल्यान घेता, म्हणजे महाराष्ट्रानूय घेता आणि हांगाय घेता। हे स्किमी सुद्दां तांकां तेणी चालू केल्या आणि हेतून हे व्हडले रॅकेट आसा अशें म्हाका दिसता। हांवें फायंड आउट करपाक चालू जाल्लो, हांवें ऑलरेडी पेपर काडपाक हांव चालू केला आनी हेचेर खंय तरी आळो बसपाक जाय आणि गव्हर्मेंटाक आनी आमच्या सीएमाकय हांव रिक्वेस्ट करता बी हेचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय आणि हेची इन्क्वायरी जावपाक जाय। राजेश नाईक बांदोड्या पंचायतीन वॉर्ड नंबर 10 रावला। ताका खंय उरिल्ली कामां तडीक लावपाची आसात। गेल्ले फावटी हांवें एक लोकांची सेवा करपा खातीर एक पावल घेतलेलें आनी तितून म्हाका खूब आनंद मेळ्ळो, म्हणून हे फावटी हांवें परत फॉर्म भरला की म्हाजे कडेन कशी जाता लोकांची सेवा तशी करपा खातीर। म्हणून म्हाजे एक लोकांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा की म्हाजे वॉर्ड नंबर 10 म्हाका चडांत चड मतांनी इलेक्ट करून हाडचो। गेल्ले वॉर्ड टर्माक हांवें 5 वर्सां सुदीन ढवळीकराच्या आदारान हांवें जायती डेव्हलपमेंट केल्ली आसा। आमचे माननीय मंत्री सुदीन ढवळीकर सर आमकां आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर ग्रावंड म्हाज्या वॉर्डान तेणें हें केलो, प्रोवायड केलो। तशेंच बरो एक प्रोजेक्ट आरटीओ ऑफिस आमचे फोंडेचें तेणी हांगा प्रोजेक्ट आमच्या हांगा हें केलें। तशेंच एक सामकी अत्यंत गरजेची वस्त म्हणटा ती शापुरान जी दुर्गंधी जाताली थंय ती तेणी ना केल्ली आसा, कित्याक तेणें एक सुलभ शौचालय आमकां बरे पैकी बांदून दिल्लो आसा, 24 सीटर आनी ताचे हालींच आमी इनॉग्रेशन केल्लें आसा। डेव्हलपमेंट केला, बरें केला आनी परत हाडलो तो येतलोच न्ही, परत आनी हाडपाचें ना। राजेशान आमचें खूब उदाहरणां केल्लीं आसा, खूब कितें कितें चेंज केल्लें आहा, हांव ताका आभारी मानता। राजेशान खूब काम केलां, हांगा वाड्यार कांयच काम उरलेलें ना, ह्या वाड्यार कसलेंच काम ना। हांव देवा कडेन मागता राजेश एक खेपे येयलो जाल्यार आमी देवा कडेन मंटपाचो स्टेज घालतले आनी मंटप करून घेतले। राजेशान 5 वर्सां जावं 2 वर्सां करून घेतले, राजेश शोर करतलो आमकां गॅरंटी आसा। जॉन परेरा कुर्टी खांडेपार पंचायतीन वॉर्ड 3 रावला। तो म्हणटा आपणे कितलीशीच कामां केल्यात, त्याच्या परफॉर्मन्साचेर लोक ताका हाडटले। ताच्या वॉर्डान लोक ताचेर खुश आसा। ह्या वार्डाचें हांवें ज्या टायमार नेतृत्व केलें त्या टायमार हांवें ह्या वार्डाक दिशा दिल्ली आसा ती म्हजे शिवाय आनी दुसऱ्या खंयच्याच पंचान ह्या वार्डाक दिवना। जावं ते रोड आसूं, जावं ते आयज ओपासान खांडेपारा रोड जो 3 मिटराचो आसलो तो आयज 5-6 मिटराचेर जाल्लो आसा। हो प्रोजेक्ट हो म्हजोच आसलो आनी हांवें आदलो आमचो होम मिनिस्टर बाबुराव नायक ह्याचे थ्रू हो रस्तो हांवें केल्लो आनी आयज तो थोडो तरी पेंडींग आसा, पूण फाटल्या सरकारान तो करुनासतना आयज हांवें परतून तो आमदार जाला तेन्ना तेजे कडेन परतून मांडून ताणें म्हाका आश्वासन दिलां की फुडलो आहा तेजो टेंडर तुमगेलो आपण काडटलो। सो अशीं कितलींशीं कामां आसा। जॉना असले लिडर ह्या वॉर्डाक जाय, कित्याक तेणें जी कामां केल्यां ती ऑलरेडी सांगलेलें आहा आनी ती दिश्टी पडटा। जेन्ना तो नासलो ती कामां जे कितें हातीन घेतलेलीं ती पासून तशीं आहा स्टँड स्टील, आनी ती फुडें वतलो जाल्यार तेज्या सारको डायनामीक लिडर ह्या वॉर्डाक सारको फावो आनी तेणें पळय तेज्यान पळय कामां करूंक जाता ती दुसऱ्याच्यान जायना। जनाक सगळी खबर आसा, लायट नसली लायट दोंगर फोडून दिली, उदक नासल्यार उदक दोंगर फोडून दिलो, पणजे लायनी दिल्या। नागेश नाईक कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 10 उबो रावला। नागेशान ताच्या वॉर्डाचो डेव्हलपमेंट प्लान सांगलो। 40 वर्सां ह्यो एरिया पयशेच पेंडींग पडून आशिल्ल्यो, आयज हांवें त्यो हँडओव्हर करून घेतल्या। आयज टोटल 25,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमच्या ताब्यात घेतलेली आसा पंचायतीच्या आनी पंचायतीचे हेतूंच्यान हांवें घेवन तो डेव्हलप केल्ले आसा। आयज थंय हांवें गार्डन घातलेलें आसा, वॉकिंग ट्रॅक घातलेले आसा, त्याच प्रमाणे तलाव आसा, तशेंच ब्रँच घालून सगळें वेवस्थीत हें करून। आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां हांगासर कचऱ्याचो खुबसो प्रॉब्लेम जातालो। कचऱ्याचो म्हणल्यार इतलो हेडेक आशिल्लो की तेजे पयलू आमच्या रस्त्यार सगळो पडटालो वार्ड नंबर 10। हांवें ते पयलू आयज घरान आमी हांव कचरो गोळा करता आनी हांव ते पॉल्युशन कंट्रोला सुको आसा तो पॉल्युशन कंट्रोलाक धाडटा आनी ओलो आसा तो आमी थंय एक खड्डो मारून सारकें वेवस्थीत हें करता आनी बरें कितें आसा ते गोरवां बीन खावन ते उडयता। प्लास्टीक आमी आसा तितलें पॉल्युशन कंट्रोलाक धाडटा। इतके वर्स जाले आमी पळयता, म्हाजे एक 3 वर्स जाले वोटिंग स्टार्ट जावन आनी सरान जाता ह्या दिसान येयल्लो काम
काम करता पावलो आमकां एक दुबाव पडलो की दुसऱ्या प्लेस तुमचे वॉर्ड दुसऱ्या पयलीं वॉर्ड चेंज जालें न्ही तेज्या वॉर्डाक दुसऱ्या वॉर्डान केल्लें पयलें आमी काम खुबशे कामां केल्ले तेका लागून आतां आमची इच्छा आसा की हांगा करता आमचें एक मन आसा पण तेका लागून आमी हाडपाक वचपाक सराक आनी आमची 2-3 कामां एक ते करून दिवपाक जाय इतलेंच सराची इच्छा आमची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी उदय परब. सोमारा संवसारीक पर्यावरण दीस जालो. लोकांनी निसर्गा कडेन जुळोवन घेवचें ह्या संकल्पनेचेर संवसारभर पर्यावरण दीस मनयतात. त्या निमतान गोंयांतूय सरकारी आनी बाकीच्या संस्थांच्यो जागृताय आनी कार्यावळी जाल्यो. सिद्धार्थ गोवान खासा कार्यावळ दवरिल्ली. पणजे मुख्यमंत्री पर्रीकारांनी महापौर सुरेन फुर्तादान झाडां रोयलीं. We have thought of many initiatives which we have already started, some of them, and some of them will be executed during the next year. The initiatives include, for example, ethanol and CNG based bus service so that you save on carbon footprint, better garbage management. A lot of activities have been thought of. You have to tell this, Goa is more than 60% green. Today, 5th June is a World Environment Day where throughout the world they plant trees to see that there's more and more greenery. This road has been taken up because our ward corporator Akshikar stays here. Probably he must have thought it'll be very nice near to his house. I congratulated him. I have also told the Chief Minister, it's not only planting trees. When the trees grow, you have to prune them. When you prune them, some people want to cut them. Like coconut trees, everybody want to cut because the coconuts fall in the garages, in the cars. But the question is, where do we throw this dry garbage waste? It's a big question mark. सिद्धार्थ गोवान संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान इन हाऊस गेस्टांकडच्यान झाडां रोवन घेतली. Today is World Environment Day, and celebrating this day, Siddhartha Goa has planted a few saplings. It's an initiative towards a greener environment, towards a safer environment. And we all should take an example by this and plant at least one sapling towards a better environment, a greener, as I said, and towards more oxygen, more purity in the environment. Bureau Report, Prudent. आयतारा म्हापशें एकलो टुरिस्ट टॅक्सीवालो आनी टुरिस्टां मदीं बरेंच पेटलें. गाडी पार्किंगाक लागून बोवाळ. वेल्ला काणकाचो साईश गोवेकार सांगता त्या प्रमाण गाडी सायडीक काड म्हूण सांगल्यार मुंबयचे टुरिस्टांनी खंय ताचेर हात घालो. कांय जाण थंयच्यान पळ्ळे जाल्यार कांय जाण मुंबयचे बसींत लिपून बसले. निमाणे बस आडावन पोलीस स्टेशनाचेर व्हरून 10 जाणां आड कंप्लेन केली. साईश गोवेकाराचे भयणीकय मार लागला म्हूण कळटा. एक ब्रेक.